इतली वर्सां वास्कोतलें नुस्तें मार्केट बांदपाक कोणेनूच प्रयत्न केले ना आनी आतां कांय दिसांचेर वेंचणूक आसतना नुस्त्याची इमारत मोडून नुस्तेकारांक त्रास करचो न्ही. नुस्तें मार्केटाचेर मुखार राजकारण जावचें न्ही म्हूण नगरपालिकेन वेंचणुके पयलीं नुस्तें मार्केट मोडचें न्ही अशी मागणी नुस्तेकारांनी करतनाच नुस्तें मार्केट नगरपालिका वेंचणुके पयलीं मोडपाकूय विरोध केला. सादारणात की चांगलं न्हू तें सारकें चांगलां हाली आमकां फटोवपाक नाका. हाली बाजार बांदूंक आयलो आनी तुमी वत सांडलो आनी वत गेलो अशें म्हणून आमकां तें नाका. कित्याक आतां आनी 2 म्हयन्यांनी न्यू कंट्रोलर येतले, न्यू येतले कोण येतले हांव न्हू म्हणी आमी मुट्टाय कितें आनी दर तर तेणी मोडलें न्यू येयलोल्यांनी हो बाजार तुमी आमी मोडूंक ना तेणी मोडलेलो जाल्यार आमी आमी कांय 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 करनाय अशें म्हणली जाल्यार आमी शेणली. असली उतर जावपाक नाका. आता कावन्सिलर येवन जर तुमकां जर सांगलें मातसो मोडपाक दिया कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमी आमी कितें म्हणटा? बेश्टी कॅश बरोवन हें पळय दितली बरोवन आमकां दिवपाक जाय. आमकां बरोवन दिलो ना आनी आजून आमकां मोडपाक कॅश दितली. तेणी आमकां बरोवन दिवपाक जाय न्हू दिता म्हणलो न्हू तें बरोवन आमी फादराक आमच्या बरोवन दिवपाचें. फादरा कडेन कितें उलोवपाक जाय तें उलोवपाचें आनी तेणी बरोवन दिवपाचें. इतकें. कालिदास पयशे जे येयल्यात तूं मार्केटाक न्हू म्हूण अशे लोक म्हणटात. लोक मुट्टाय ते मुट्टाय मार्केटा येयले ते आतां कोणा येयले कितें जालां तें आमकां खबर ना न्हू. कोणाकूय शिकलोल्यांक कोणा तेंकां गावता. आमकां तें फटोवपा नाकाय. तुमकां बरोवन जाय. हय आमकां बरोवन जाय. एक प्रश्न म्हणला पळय तो जाग्याचो. ह्या जाग्याची ओनरशीप मालक हेज्या लागीं आहा म्युनिसिपालिटी कडेन अशें आमी आयकलां. हो जागो पयलो प्रायवेट मागीर तो ऑस्पिसेक दिलो. आतां ऑस्पिसेन तो आतां म्युनिसिपालिटीक दिला वो ना हें आमकां खबर ना. आतां 15 दीस जाले हें आमी एप्लिकेशन केल्लें बाबा हें तर म्युनिसिपालिटीक भाट मेवलां जाल्यार आमकां कळोवन दिवचें. आतां दुसरो त्या उपरांत मागीर 4 दिसांनी आदल्या चेअरमॅनान रेस केलो जे पळय पयशे मोडटा पळय ते फायनान्स कमिशनान धाडलेले आहा म्युनिसिपालिटीक वाड्यांनी डेव्हलप करपाक वॉर्ड वायज. आतां हें तर वाड्यांनी डेव्हलप करपाक धाडलेलें आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटीन फायनान्स कमिशनाचें परमिशन घेतलां हे पयशे ह्या बाजाराक मोडपाक. हे 2 मेन प्रश्न. तिसरो प्रश्न म्हणटा पळय तो इतलो तेंप आमी रावले आतां कित्याक जबरदस्ती जपाजाप करून 15 तारखेर म्हणिल्ली म्युनिसिपालिटीचे आहा पळय ते ऑफिस बरें काबार जालें म्हणून आतां तांणी 4 तारखेर पर्यंत एक्सटेंड केलां तें. म्हणटच आमचें मागणें कितें आहा न्यू कावन्सिल कॉन्स्टिट्यूट जाली म्हणटच आमकां तांणी बरोवन दिवचें आमी कोत्तले म्हणून. कित्याक आनी तर बुन्याद घातली आनी तांणी तर ती अद्यापराक पाड घातली जाल्यार कोण सोंसतलो? आमी नुस्तेकारांक असर सोंसतली. आनी चवथें म्हटल्यार जें पळय आजून पर्यंत रस्त्याचेर विकता आमी मागता म्युनिसिपालिटी कडेन तें कडेन तर जायना आमकां 2 जाण पुलीस दिया फ्रॉम मॉर्निंग 7 ते सांजे 7 पर्यंत तेका आमी फारीक करतली. कितें आमचें म्हाका रस्त्यार कोण विकता नुस्तें? जे कोण नुस्तेकार न्हू पळय ते नुस्तेकार म्हणल्यार कोण जे कोण जे आमचे ट्रेडिशनल आहा लामाणी बिमाणी विकता. हांव लामाणी वा फामाणी म्हणूना पूण जेका पळय हांगासर बाजारांत विकपाक कसलें परमिशन ना हे मनीस थंय रस्त्याचेर विकता. पूण हे रस्त्याचेर कित्याक म्युनिसिपालिटी कायद्या प्रमाणे हे पळय रिटेल फ्रेश फीश विकता पळय ते फकत बाजारांत विकचें म्हण आहा. बाजारा भायर कोणाच्यानूय विकूंक जायना. केस घातली आनी केस एडमिनिस्ट्रेटर थंयसर पर्यंत गेली आनी तांणी ह्योच दिलो रिप्लाय म्युनिसिपालिटीचे कायदो आहा पळय त्या भाशेन हे फकत ह्याच बाजारांत विकपाचें बाजारा भायर विकूंक जायना. पूण हो तर कायदो आहा म्युनिसिपालिटीन तो पाडपाक जाय न्हू. दे आर ते लॉ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटी आनी ते कडेन तर जायना. आमी म्हणटा हे पुलिसांचो खर्च आमी दितले आमकां 2 जाण पुलीस दिया टू एनफोर्स दीस लॉ. नुस्तें मार्केटाची पोरणी इमारत मोडून नवीन बांदपा खातीर सरकारान निधी दिल्लो आसा आनी आमीच तें बांदतले. कांय जाण बेश्टेच ताचेर राजकारण करतात अशें मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत म्हणटा. एक्चुअली इफ फॉर्मेलिटीज प्रोसेस फीश मार्केटाक जाल्लो तो कंप्लीट जावनूच जाल्लो आहा. तेंच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें नाजाल्यार कोणी तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवन खंय तरी हो इशू रेज करूंक सोदता. पयलें म्हटल्यार ती प्रॉपर्टी जे फॉर्म डी आसता ते म्युनिसिपालिटीच्याच नांवार आहा. फॉर्म डी नांवार आसल्यार म्हाका दिसता खंय तरी प्रॉपर्टी आमचीच आसतली. आनी 2-3 इशू आसले तेंचे. सेकंड इशू आसलेलो की
कावन्सील चेंज जातलें, कावन्सील अवश्य चेंज जातलें, पूण जें रेजोल्युशन आमी घेतलां तें चेंज केन्नाच जायना. हांव सांगूंक सोदतां की जें रेजोल्युशन घेतलां सगळे 25 कावन्सिलर हेका सगळ्यांनी आमचो हांव म्हणटा एग्री जाल्लेले आसा आनी जें रेजोल्युशन आमी DMAक धाडून जाल्यार DMAन आमकां अप्रुवल दिलेलें आसा. तशेंच चीफ मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा, आमचो MLA आहा तेणी खूब एफर्ट घेतलेले आहा, तसोच UD मिनिस्टर आसा, गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसा आनी असले प्रोजेक्टाक म्हाका दिसता कसलीच अडचण येवपाची गरज ना. आनी खंयचे डॉक्युमेंट्स हे जाल्या तर खंयचे ते आमी इलिगल कितें बांदना, धाकटी शेड बांदिना. हे खंय तरी 10 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा आनी खंय तरी हो प्रोजेक्ट कोणाक तरी जलसी जाता, खंयचे तरी दुसरे पार्टीक हितूर जलसी जाता, तेका लागून खंय तरी आमी आडकळे येवन हे प्रोजेक्ट दवरूंक सोदता. हांव ज्या मनशांक अडचणी येतात खूब X उलयले, Y उलयले, Z उलयले, पूण हो प्रोजेक्ट हो जातलोच आनी जे भशेन नुस्तेकारांक जाय त्या भशेनूच हो प्रोजेक्ट जातलो.